Sotão Tuca, A24, Panabara, A24, page 12. सगळ्यांक बरो दिसत्यो या पवित्र मिसाच्या बलिदानात आमी मागता सोपून गेल्या अंजेलिना फिलोमेना डायस देवान आपण सुशी आपण वेल्यार 3 वर्सां बसतात कसलें तिचें पातोक आसा जाल्यार देवान तें धुवन काडून सर्गीचे राजपाव करूंक मागुया तशें मागूंक लायला रोजा मारिया आपलो जल्माचो दीस समोरता देवान तिचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया कार्डोज वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता पिएदाद फेर्नांदीस Diana Dias, Peter Rodriguez, Constancio Rodriguez, Camilo Rodriguez, Danny Fernandez, Josephine Cruz, Jose Pereira आणि मानुवेल बाबाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावान आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमची सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. हें बलिदान आमकां सगल्या देवाचे आशिर्वादान भरलेलें मोगाचें आनी पेकोवणेचें सांग पातकी वस्कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. दूख धरून सोकलीं बरोबर मुडया सोर पोतविदार देवा आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां म्हजो अपराध म्हजो अपराध म्हजो बोबड अपराध हे पासत भाग्यो सुदां सांगवार मारे सगळ्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोतबिदार देव आमची काकृत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Ooh.
प्रार्थूया. थोडोसो बेगीच रावन तुमचे कासकीन ते सव तेव्हा मुखार दवरात. सर्वेस्परा देवा, पास्काच्या दोबाज्यान तूं संवसाराक दोयाळायेन सोर्गीची पिकोवणी दिताय. तुजे पवित्र सभेक कोणवळाय दाखय. अशें आमच्यो संवसारी भोक्ती कोरण्यो सासणाच्या जिविताक उपकारून आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याचे एकवटान जे ते राजवट चलयता सासणाच्या ससनाक. आमेन. दोन दुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. दुसऱ्या सोनवारा आंत्योकेचे ओगले उणे आख्खें शार देवाचें उतर आयकूंक एकठांय जालें. इतली उरपूंच पळोवन जुदेव लोक नाटकायेन बोल्लो आनी निंदा करून पावलूस सांगतालो ताचेर आडवें तिडवें उलोवंक लागलो. तेन्ना पावलून आनी बार्नाबासान काळजीदारपणान म्हणलें, देवाचें उतर आमी पयलें तुमकां परगोट करूंक जाय आसलें, पूण तुमी तें मानून घेनात देखून आनी सासणाचें जिवीत तुमकां फावो न्हय म्हूण तुमीच निवाडो घेतात देखून आतां आमी विदेशाचे वाटेन चल्ल्या. कित्याक अशें आमकां सर्वेस्परान फरमायलां, पृथ्वीच्या शिमा पर्यंत तुवें तारून पावचे खातीर राष्ट्राचो उजवाड हांवें तुका नेमला. हें आयकून विदेशी खुशाल जालीं आनी देवाच्या उतराक तांणी मान दिलो आनी सासणाचें जिवीत जडूंक आदीं फुडें नेमलोलीं आसलीं तितल्यांनी बावाट धरलो. हे परी देवाचें उतर सगळ्या गांवांनी शिंपडटालें, पूण जुदेवांनी थोड्या भोक्तिवंत आनी उंच कुल्याच्या बायलांक आनी शारांतल्या फुडाऱ्यांक उत्सांबोल केलें आनी पावलूक आनी बार्नाबासाक पिडापीड दिवंक आनी आपल्या प्रांतांतले भायर घालूंक हुस्कायले. देखून ते जुदेवांचेर आड आपल्या पांयाचो दूल फाफडून एकोणयेक गेले, पूण शिस्त कुशलकायेन आनी पवित्र आत्म्यान बोल्ले. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जावनी शेकान शेक पृथ्वीचेर आमच्या देवाची सोडून फांकली. वतून म्हणुया, शेकान शेक पृथ्वीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. सर्वेस्पराक रचून गा नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्लीं ओचोऱ्यां उजव्या हाताच्या बोलान आनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरून सोडवून दिली. जबाब. शेकान शेक पृथ्वीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. इस्रायलच्या कुळांताय आपलो तीर विस्वासी मोग मनान धरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगोटली. राष्ट्रांच्या दोल्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब. शेकान शेक पृथ्वीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. शेकान शेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवण फांकली. आखी पृथ्वी गोणगोणान सर्वेस्पराच्या मनाक कुशाल गितां घडोवन गा. आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब. शेकान शेक पृथ्वीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. सोमी म्हणटा, तुमी म्हज्या उतरा प्रमाणे चलशात जाल्यार तुमी म्हजे कोरेशीस जातल्यात आनी तुमकां सोत कळोन येतलें.
सर्विस्पर तुमची सभा आसूं आनी तुमच्या आत्म्यान सवे आसूं जुवां पोरमोणे शुभोत्तमान महिमा तुका सोम्या जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें तुमकां म्हजी ओळख आसली जाल्यार म्हज्या बापाची ओळख तुमकां आसतली आसली आतांच्यान तुमी ताका वळखतात आनी तुमी ताका देखला फिलिपान ताका म्हणलें सायबा आमकां बाप दाखय इतलेंच आमकां पुरो जेजून ताका परतीपाळ केलो फिलीप इतलो वेळ हांव तुमचे सांगाती आसां आनी आजून तुमी म्हाका वळखूंक ना जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता तर आमकां बाप दाखय अशें तुज्यान कशें म्हणूं येता हांव बापाचो बी आसा आनी बाप म्हजेचो बी आसा म्हूण तुमी सत मानिनाय जी उतरां हांव तुमकां सांगता ती हांव म्हजेच ओसोंगी उलयना पूण म्हजे सोबी आसा तो बाप आपली कर्तुत्वां करीत आसा म्हजें सोत मानून घेयात हांव बापा सोबी आसा आनी बाप म्हजे सोबी आसा कर्तुत्वाक लागून तरी सोत मानात हांव तुमकां सोत सांगता जो कोण म्हजे विस्वास दवरता तो हांव करतां ती कर्तुत्वां आपुणूय करतलो आनी तांचे परस श्रेश्ठ कर्तुत्वां करतलो कित्याक हांव बापाशी वेता तुमी म्हज्या नांवान मागशात तितलें हांव करतलो आनी अशी पुता सोबे बापाक महिमा मेळटली तुमी कितेंय म्हजे नांवी मागशात जाल्यार हांव तें करतलो सोमयाचें शुभोत्तमान क्रिस्ता म्हजे भयण मानू पयलें वाचप धर्मदुताच्या इतिहासा वेळें पावलू आनीक बार्नाबास आनी हे दुसरे शीस देवाचें उतर परगट्टात आनीक अंत्योकेक सगळ्या आख्या शारांतलो जायतो लोक एकठांय जाता आनीक इतलो लोक एकठांय जालो तो पळोवन जुदेव बाबा भयणां नोसायन बसतात तांची निंदा करूंक लागतात ताचेर आड उलोवंक लागतात आनी इतलेंच न्हय जेन्ना हे देवाचें उतर ते परगट्टा तेन्ना ही विदेशी बाबा भयणां मानून घेतात बावतीस घेतात तेन्ना जुदेव लोक कितें करता जुदेव लोक थोड्या भक्तिवंतांक आनी उंच कुळेच्या बायलांक आनी शारांतल्या फुडाऱ्यांक उंचाबळ करतात आनी तांकां पावलूक आनी बार्नाबासाक पिडापीड दिवंक आनी आपल्या प्रांतांतले भायर घालूंक तांकां ते हुस्कायतात पूण तरी आसतना मोच भयण मानू पावलू बार्नाबास आनी हे दुसरे शीस हे देवाचें उतर परगटूंक भियेना काळजीदारपणान ते परगट्टात आनी निमाणी वळ बरी आसा पूण शीस कुशालकायेन आनी पवित्र आत्म्यान भरलोले कोश्ट आसा दूख आसा पिडापीड आसा ओकमान आसा तांकां भायर रावप आसा पूण तरी आसतना हे परिस्थितीन कितें आसा ते हॅप्पी कुशाल आसात ते आनीक पवित्र आत्म्यान भरलेले आसात आनी कशें तरेन घडलें हें घडलें हाचो जबाब आमकां हाचें शुभ वर्तमान आमकां दिता कित्याक घडलें कित्याक ते जेजूक वळखताले जेजू कोण तो जाणा आसले दुसरी वोस ते जेजूक रिगून आसले तिसरी वोस जेजू म्हणटा जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो हांव करता ती कर्तुत्वां करतलो जेजूचेर तांचो विस्वास आसलो आनीक जेजू फुडें म्हणटा म्हज्या नांवान मागशी तुमकां मेवतलें जेजूच्या नांवान ते मागताले आनी ह्या परिस्थितींत म्हज भयण मानू कुशालकाय आसा आनीक हे पवित्र आत्म्यान भरतात सो आमच्या जिवितांत म्हज भयण मानू आमी जेन्ना देवाचो वावर कोत्ता तेन्ना बरें कोत्ता तेन्ना बरीं तत्वां मूल्य आमच्या जिवितांत आनी कुटुंबांत जिवंक सोदता तेन्ना आमकांय कोश्ट आसात दुमाळो आसा पिडापीड आसा पूण असले परिस्थितीन कुशाल आसतले जाल्यार असले परिस्थितीन आमी विस्वासीपणी आमचो वावर कोत्तले जाल्यार आनी काळजीदारपणान आमी फुडें वेतले जाल्यार गरजेचें जेजूक रिकून रावूंक गरजेचें जेजूची कोरी ओळख आमकां घेवंक ताचेर विस्वास धरून आनीक ताच्याच नांवान आमी ताचेच लागीं मागूंक तर म्हज भयण मानू असलें आमचें जण एकल्याचें जिवीत जावं आनीक असले परिस्थितीन सदांच आमी कुशाल आसूं आनीक पवित्र आत्म्याच्या देण्यान भरून त्याच पवित्र आत्म्याच्या देण्यान आमी हे देवाच्या उतराचे परगटणार जावंक
आमकां करपा मागुया. भेटोवनेक आमी गायन गावया C30 सर्वेस्वर मानून घे पान 40 C33 पेज 42. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतली बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमे आमच्या आनी पवित्रतेच्या आदवा सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. आमी भेटयता तें आत्मीक बलिदान मानून घे आनी आमीच तुका सदां बोपलोलें दान सांग निर्मी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्यात सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा सोर काळी आमी तुका वाकाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो ओदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची ओदीक व्हरत्या दोपाच्यान आमी किर्ती करची. कित्याक क्रिस्त जालो आमची पास्काची बळी. ताचे वरवीं पुर्विल्लो यूग संपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी आमचें जिवीत परत सोपून नायक पावलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार सगळो लोक सगळो संवसार उलासता तुजे मुखार. तुजे सर्गीचे सोर पदव्यो आनी देवदुताचो दरबार तुजे वाकाणणेचें गीत सांगातान थांबो नासतना गायतात. सर्वेस्परा खरोच पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोहा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्याची क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आपकोशेन तो परत दिसालो तेदना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी हातल्यान पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास नवे आनी सासणीक कोरेचे रगत. पदकांचे बॉक्सर मेच्याक तुमच्या पासत आनी साबारां पासत ते भारवतले. हें म्हज्या उगड्यासाक करात.
बाबट्टाचो गुट देखून सर्वेस्परात सोम्या जीवच्या मरणाचे आनी पुनर्जीवनपणाचे उगड आसा आमी तुका जिविताचो उंडा सोडपाची कास पेटयता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव करें देखून आमी तुका हातीन वाचता क्रिस्ताचे कुडीत आनी रोगतांत वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी काल तिकायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर अशें लिवो आमच्या भाग्यन बापा आनी फिलिप नेरे आमच्या गोळी बापा सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी गोळी बापा आनी सगल्या संस्कारांनी घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सोपून कर तशें पुनर्जीवनपणाच्या भरवश्या उतरून गेल्ल्यान ते सगळे आमच्या बाबा भयणीचो उगडास कर हांच्या काकृतीन अंतरलेल्यांक समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता अशें भाग्यो तांक वार मारी देवाची मायज सांगाती भाग्यो जुसे तिचो पोती भाग्यो धर्म दिता भाग्यो जुसे वाज सामिंगेर सान फ्रांसीस शावेर आनी सोर काळी तुका मानुल्या ते सगळे सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या संगताक तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर जे क्रिस्ता तुज्या पुता परबी ताचे वरवीं आनी ताचे संगताक आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकवटान देवा सोर पोतपितार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकवलें प्रार्थना धीर घेवन म्हणया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांचो आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पातकां बस आनी आमकां ताळणें पळोवंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार देखून जिवितांत सबस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडाराच्या क्रिस्ताच्या येण्याक भरवशान उतरकतल्यांक आमकां तुज्या उदक काकुतीन सोर पातकांती सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणान सोम्या जीस क्रिस्तात्म्याच्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दोत्ता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पयस सुबेच्या बाबाट्टाचेर दिसकार आमचे कशे परमण तिका शांती दी आनी तूं सिक्याक वटान सांबाळ तुजे त्या राजभर चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमची सव्या आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सव्या आसूं एकामेका मोगान जीवची शांती दियेत देवाचे शळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे घरा येवं म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली
कोंबयांच्या वेळार आमी गायन गावया भावार्थाचे दोळे D5 पान 40 आनी 9 D5 पेज 49. प्रार्थूया. सर्वेस्परा तुझ्या पुतान आपणाच्या उगडासार करूंक फरमायल्ली ह्या पवित्र गुटाची देणी आमी शिवल्यान ती आमचो प्रिती मोग वाडोवं म्हूण आमी कालतेपणी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या बरपी सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमीन. वचून यात सोम्याचें शुभोत्तमान परगटात. देवाचे वडुपकार. म्हज्या भयणी मानो मायाचो म्हयनो सुरू जाला
तेसाचो म्हयनो तुमकां जर आजून कोणाक बुकलेट मेळूंक ना आनी जाय जाल्यार म्हजे लागीं आसात, तुमी त्यो व्हरूंक जाता. मागणें सामिंगेलेक सामिंगेल महाबोडव्या देंवचाराच्या कोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका दमकी दिवं म्हूण आमी कालते पडी मागता आनी तूं सर्गीच्या तलवाराच्या कुंगराक देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगळ्या खोट्या आत्म्यांक हेमकोणांत लोटून घाल, कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करूंक आख्ख्या संवसाराक सडपडटा. आमेन. मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावया. K7 निर्भागी आमची काळजां, पेज 142. K7 पेज 142. निर्भागी आमची काळजां, काळोखांत बुडून आसली, निराशी दुखां भोगली, आमची तूं चुकेसाली. निर्भागी आमची काळजां, काळोखांत बुडून आसली, निराशी दुखां भोगली, आमची तूं चुकेसाली. काळजाचो उजवाड जेजू, मौनाचो प्रकाश जेजू, कुडीचो पोसोर जेजू, जिणेचो सूर्य जेजू. काळजाचो उजवाड जेजू, मौनाचो प्रकाश जेजू, कुडीचो पोसोर जेजू, जिणेचो सूर्य